किती झाले भाई? कितें जालां म्हणजे मेन म्हणजे आमचो कावंटर जो आसलो पळय तो काल तेंच्यांनी डॅमोलेशन केलो. आमकां कोणाक कांय सांगनासतना रातच्या 12 येयले तेन्ना तेंच्यांनी सील मारलो आनी सांजे जेन्ना 4 येयले तेन्ना आनी तो कावंटर तेंच्यांनी स्टार्ट केलो उडोवपाक. मागीर उडयता म्हणटा आमच्या कडेन येयले. आमचे कितें दुखमेत आसा आमी ते दुखमेत काडूंक ना. आमी दुखमेत तशेंच दवरले. पूण आतां कित्याक काडलो आनी कितें कारण तेच आमकां कांय कळना. नाही, आता हे तुमचे कायदेशीर गव्हर्नमेंट थ्रू, सेंट्रल गव्हर्नमेंट थ्रू तुम्ही कायदेशीर केले. आता हो काउंटर जो असा तो रातोरात तुमचं न म्हणजे न सांगता हे केलं. आता ह्याचे गव्हर्नमेंट थ्रू आमच्या गोवा सरकाराक कितें सांगूंक शकता? पण आमच्या गव्हर्नमेंट कित्याक गव्हर्नमेंटान आमकां लायसन दिलें. लायसन आमी सेंट्रल गव्हर्नमेंटान आमी एप्रूव जाले भितर आनी तेणी आमकां परमिशन दिली की हो कावंटर घालपाचो. आनी आमचे 40 टॅक्सी तेच्या कावंटराचे आमी अंडर चलताले. आनी आतां पळोवंक गेल्यार आमचो तेंच्यांनी कावंटर वयलो पूण कोणाक कांय सांगनासतना कावंटर वयलो अशें जालें न्हू. आनी आमी आज फॅमिली आसा पळय 40 फॅमिली आसा आनी आमकां आज तेंच्यांनी रस्त्यार उडयल्ले आहा. तर आतां फुडें हेजें आमचें कशें कितें चलतलें हें आमकां आतां चिंतचें पडलें. तर हे आता कितकी वर्सां जाली तुमी हांगासर कावंटर घालून? हे आमी 2001 पळय जाले आमी रजिस्टर जाले पळय ते पर्यंत आज पर्यंत आमी आज 2025 तर आमी आज तेंच्या वांगडा आमी हांगा गाडी चलयतात. आणि उद्घाटन करताना कोण आसले? आमचे गोवा सरकार. गोवा सरकार आमचो श्रीपाद युनियन मिनिस्टर आसले. तशेंच रेल्वे सहकारी आमचे ते आसले आनी आमच्या 40 टॅक्सी आनी येल्लो ब्लॉकाचे जे आमचे बूथ आहा ते सगळे युनियन लिडर आमी सगळे गेट टुगेदर सगळे आसले. नाव सांगा. माझे नाव सदाशिव उस्तेकर. माझी टॅक्सी आसा आनी ह्या आमी इतलो आतां खर्च करून हो कावंटर बांदलेलो पूण तो कावंटर आमकां तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन दिल्लें की तुमी तो कावंटर शिफ्ट करा म्हणून. पूण शिफ्ट करा म्हणून सांगलेलें आमकां तेंच्यांनी पूण आमकां तेंच्यांनी एक जागो दिला पूण तो जागो आमकां सुटेबल ना. कारण थंय कस्टमर वचूं शकना. मेन म्हणजे गेले पासून जाल्यार ते तेंकां आमी आसा म्हणून थंय पासून दिसात ना तो कावंटर. सो तो कस्टमर सगळो सकयल वयता. पूण आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें की तुमचे कडेन सगळे जाण आमी हें करून डिस्कस करून तुमचें सोल्युशन काडटा म्हणून सांगलेलें. पूण ते पासून सोल्युशन काडी नासतना तेंच्यांनी सडनली रातोरात तेंच्यांनी हें मारलें सील मारला आनी ताका दुसऱ्या दिसा तेंच्यांनी 4 सुमार तो डिमोलिश केला. आनी आमकां सांगताले की ते तुमचे कितें थंयसर आयटम आसा ते व्हरा म्हणून. पूण आमी ताका एका पासून आयटमाक हात लावंक ना. आतां आमची ह्याच धंद्याचेर आमची फॅमिली सगळी आमी फॅमिलीक पोसताले. धाकटोसोच आमचो धंदो आसून तितूनच आमी आमची फॅमिली पोसताले आनी आमची भुरग्यांक इस्कॉलाचे किंवा तांकां कितें हें करून आमी आमचो ल्हानसो आमचो वेवसाय आहा तो आमी फुडें चलयताले. पूण ह्या आतां वेवसायाचेर हेंच्यांनी आमचेर जसो कितें काळजाचेर घात घातलेल्या पासून तेंच्यांनी आमच्या काळजाचेर घात घातला आनी आमची सगळी आतां फॅमिली बेघर जाल्ल्या भाशेन आसा. तितून आमकां सरकारान बरोच सपोर्ट करपाक जाय हेतून. आतां ZPचे पासून इलेक्शन आसा ते इलेक्शन आसतना हेंच्यांनी आमकां सारकेंच हेचेर कशें उडयल्लें आसा. आनी हे पळय आतां आमचो जे कस्टमर येताले ते बाबडे काय बरें कावंटरार भितर हें करून स्लिपी घेताले. पूण आतां आमकां हे पळय भायर रावन हांगा हें करचें पडटा आनी सगळी रश जाता हांगासर आनी कोणाकूच काय कळना की कावंटर आमचो खंय आहा तो. आता हो टेम्पररी काउंटर आहा हो पासून तेंच्यांनी सांगला की तुमी 2 दिसा भितर आनी तुमच्या त्या पोरनो कितें कावंटर थंय आसा खंय तुमकां जागो दिला न्हू थंय वचोन तुमी थंयसर काम हें करपाचें. म्हाका एक सांगा, हे आता
गव्हर्नमेंट तुमच्याकडे ह्या अप्रुव्हल म्हणजे पहिलीपासून तुमका कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो असं कायदेशीर. आता ही जी कारस्थानं रचयता ही कोण हे करता? ह्या आतां तेंचे ऑफिसर आनी तेंचे डिसिजन घेवन तेंच्यांनी हे सगळें केल्लें आसा. पूण तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें कितें, आमी तुमचे कडेन डिस्कस करतात आनी तुमकां कितें तें बरो सोल्युशन तेचेर काडया म्हणून. आमकां पासून तशेंच जाल्लें जाय आसलें. पूण हेंच्यांनी आतां हें नकळत आमी हेतून आमच्या श्रीपाद भाऊक पासून मेळ्ळे. आतां आमी आतां रिसंटली तानावडेक पासून फोन केलो. तेणी पासून आमकां सांगलेलें की तुमी आपूण ट्राय करता म्हणून. पूण तेंचे पासून तेंच्यांनी उतर आयकलां काय आमकां कांय कळोंक ना. हेतूर गोवा गव्हर्नमेंट इन्वॉल्व आहा काय? तें म्हाका सांगूं शकना, आमी सांगूं शकना. पूण आमचें कितें आहा, आमचे 40 जाणांचें हें पोट चलता न्हू, तितलेंच आमकां हांगासर बरे भाशेन तेंच्यांनी हें करून दिवचें. आनी आमी तेंचे कडेन कांयच मागिना. जे आमचें कितें आमकां लोक आमचे ट्रेनीन येता न्हू, आमी तेंची सेवा करता न्हू, ती आमकां तेंच्यांनी बरे भाशेन करून दिवपाची. इतलेंच आमचे 40 जाणांचें म्हणणें आसा. आनी आमकां कांयच नाका. आमकां तुमी व्हरान तेका कोनशाक अशें घालूं नाका. कोनशाक घातलें म्हणटकच आमचो जो धंदो चलता न्हू, तो धंदो आमचो चौपट जातलो. तितून आमकां कांयच फायदो जावचो ना. आणि दुसरी गजाल म्हणजे आमी प्रत्येक रेल्वे तेंच्या कडेन एग्रीमेंट आहा. एवरी इयर तेंच्या कडेन आमी तांकां पे करतात. एवरी इयर तांकां आमी पयशे ना चुकता आमी टायम टू टायम तांकां पे. इवन लॉकडावन सुद्दां इतली आमची हालत जाली कित्याक आमचो तो एग्रीमेंट तेंच्या कडेन उरांक जाय म्हणून आमी तेंच्या कडेन पेमेंट टायम टू टायम तांकां आमी पेमेंट केला. केन्नाच कोणाक भेदभाव करिनासतना तेंच्या कडेन पयशे नासतना सुद्दां आमी तेंच्या टायमार तेंच्या पेमेंट केला. दुसरी गजाल ही जी येलो ब्लॅक टॅक्सी ही गोर गरीब ही टॅक्सी आमकां दिलेली आमच्या गव्हर्मेंटान जेन्ना मनोहर भाई पर्रेकर आहलो तेन्ना सबसिडी दिली आमकां. सबसिडी दिली तेन्ना स्किमी दिली आमकां. ते सुद्दां तेंच्यांनी स्किमी बंद केलेल्या. मनोहर भाईचे इतले विचार आहले की गोर गरीब कल्याण स्कीम एक टॅक्सी दोगा भुरग्यांक पोसूंक शकता म्हणून आमकां गाडी दिल्ली. पण आयज सरकार आमच्या खंय तरी फाटल्यान लागलेलो आहा. आमी नको कित्याक लागलेलो आहा. हेच्या व्हडले सेंट्रल गव्हर्मेंट आमच्या हेच्या व्हडले युनियन मिनिस्टर भाऊ आहा. भाऊनय सुद्दां हेचे मातसो सारको असो लक्ष घालपाचो आनी आमचे सगळे आहा ते सॉर्ट आउट त्यांनी करचे अशें म्हाका दिसता. म्हाका एक सांगा, तुमच्या हेतून कोणी परप्रांतीय आसा काय? आमच्या सगळे स्थानिक आहात? सगळे आमी गोंयचे स्थानीक आहात. आमकां कोण भायले अशें ना. सगळ्यांचे वोटींग हांगासरच आहा? सगळें. आनी आमी हो कावंटर वयर आमकां कित्याक काडून दिलो कित्याक जेन्ना हँडिकॅप जेन्ना कस्टमर येता तो विचारता कस्टमर आमकां खंय कशें बसपाचें तेन्ना आमकां तें सांगलें वयर कावंटरार जेन्ना आमकां तेंचें डायरेक्शन दिलें आमी ही टॅक्सी वयर येता दवरता आनी बरी सर्वीस म्हणून आमकां एवरी ट्युरिस्ट सगळ्या ट्युरिस्टान आमकां सांगलें ही बरी तुमची सर्वीस आहा. पण आयज ही आमची परिस्थिती पळयता जाल्यार आतां कशी कितें जालें तें आमकां कळना. आता तुमकां जो कॉन्ट्रॅक्ट दिला त्या ठिकाणी त्या कावंटराचेर कोणूच वचूंक शकना आनी हँडिकॅप सुद्दां तो वचूंक शकना बाबडो. कसो वयतलो तेका सारकी अशी गाडी आसली अशी सर्वीस जाली तांकां. आनी हर येयल्ले कस्टमर आमकां हें म्हणटाले की बरी सर्वीस दिल्या म्हणून. पण आयज पळोवंक वयता जाल्यार ही आमच्या कावंटराची अशी बिगड जाल्लेली आहा. आतां हेचेर कोण जबाबदार आहा आनी कोण कितें करता तेच आमकां कळना. ही म्हाजी दोन उदाहरण. हेतून जर आमकां तेंच्यांनी लॉकडावनान जेन्ना आमची परिस्थिती अशी जाल्ली तेन्ना आमकां आमी तेन्ना मडगांव गेल्ले तांकां ऑफिसरांक मेळोंक न्हू तेन्ना तेंच्यांनी पासून सांगलेलें की बाकीच्या मडगांव स्टेशनाचेर कणमय स्टेशनाचेर आमी तांकां थोडो एमावंट 50% कमी केला. पूण आमकां पासून हेंच्यांनी हांगासर आमी तांकां विचारलेलें पूण तेन्ना तेंच्यांनी आमकां कांय व्हडलेशें इन्फॉर्मेशन दिवंक नासलें तेन्ना. ते पासून तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें पूण आमी आमचो जो एमावंट आसलो न्हू पुरोपूर तांकां पे केल्लो आसा. कमी करूंकूच ना? कमी करूंकूच ना. मडगांव तेंच्यांनी खंय तांकां केला कमी. तेंच्यांनीच आमकां सांगलेलें मडगांव आमी तांकां कमी केला तुमचे बद्दल आमकां कांय खबर ना अशें सांगताले ते. म्हणजे अर्दो अमावंट जो आसा तो मदल्या मदीं केलो खाल्लो अशें जालें. आमचो पुरो एमावंट पे केला ते ₹1 कमी करीनासतना.